Jeremias Chapter 38 जेरेमियासाक एके खुणींत उडयतात. एबेद मेलेक ताच्या आदाराक पावता. पूण जीं उतरां जेरेमियास सगळ्या लोकांक सांगतालो तीं शेफात्या, मात्तानाचो पूत, जेदालिया, पार्शुराचो पूत, जुकाल, शेलेमियाचो पूत आनी पाशूर, माल्कियाचो पूत हांणी आयकली तो अशें म्हणटालो. सर्वेस्पोर अशें सांगता, ह्या शारांत रावतीत तितलीं झुजांत भुकेन वो जोरी मोरीन मरतलीं. पूण हें शार सोडून आपणाकूच काल्देकारांचे स्वाधीन करतीत तीं वाचतलीं, आपलो जीव तरी सांबाळतलीं. सर्वेस्पोर अशें सांगता, हें शार दुबावा विरेद बाबिलोनियेच्या राजाचे फौजेच्या ताब्यांत पडटलें आनी तो हें शार जिखून घेतलो. तेन्ना मुखेल्यांनी राजाक सांगलें, ह्या मनशाक तुवें जिवेशी मारूंक लावंक जाय, कित्याक असो उलोवन शारांत उरलेल्या सैनिकांची आनी सगळ्या लोकांची दुबावा विरेद तो उमेद मोडटा. पोरजेचें बरेंपण ताका नाकाच, पूण तिचें फकत वायट जाय. जेडेकिया राजान असो जबाब दिलो, पळयात तो तुमच्या हातांत आसा. तुमचे खुशेचेर आड राजा कितेंच करूंक फुडें सरचो ना. म्हणटच तांणी जेरेमियासाक धरलो आनी राखणदारांच्या आंगणांत आसलेले माल्कियास अधिकाऱ्याचे खणींत दोरांनी ताका देंवन थंय ताका दवरलो. ते खणींत उदक नासलें, फकत चिखल, आनी त्या चिखलांत जेरेमियास रोंबलो. पूण कुश्तीकार एबेद मेलेक, राजवाड्यांतलो एक इजडो, हाणें जेरेमियासाक खणींत घाल्ला म्हूण आयकलें. तेन्ना राजा बेंजामिनाच्या दारवंट्याशी बसलेलो आसलो. राजवाड्यांतलो भायर सरून एबेद मेलेक राजा कडेन असो उलयलो, म्हज्या धन्या, म्हज्या राजा, त्या मनशांनी जेरेमियासाक अशें करून एकदम वायट केलें. तांणी ताका खणींत उडयलो. थंय तो भुकेन मरतलो, कित्याक शारांत आनीक जेवण खाण ना. हें आयकून राजान एबेद मेलाक कुश्तीकाराक असो हुकूम घातलो, हांगासरल्या 30 मनशांक तुजे बरोबर घे आनी जेरेमियास प्रवाद्याक तो मरचे आदीं खणींतलो भायर काड. एबेद मेलेकान आपणा बरोबर त्या मनशांक घेतले आनी राजवाड्यांतल्या कपड्यांचे आलमारींत वचून तांतलीं ताणें पिंजलोलीं झल्लोलीं बोंतरां काडलीं आनी तीं दोरांनी ते खणींत देंवयलीं आनी जेरेमियासाक पावयलीं. मागीर कुश्तीकार एबेद मेलेकान जेरेमियासाक सांगलें, हीं पिंजलोलीं झल्लोलीं बोंतरां तुज्या खांकांनी दोरां पोंदाक घाल. जेरेमियासान तशें केलें. मागीर तांणी जेरेमियासाक दोरां घालून वयर उखल्लो आनी ताका खणींतलो भायर काडलो. आनी जेरेमियास राखणदारांच्या आंगणांत रावलो. जेरेमियास आनी जेडेकिया हे दोगूय निमाणे पावटी उलोवंक मेळटात. जेडेकिया राजान जेरेमियास प्रवाद्याक आपणाक मेलूंक सर्वेस्पराच्या मंदिराच्या 3ऱ्या दारवंट्याशी आपोवन हाडलो. राजान जेरेमियासाक म्हणलें, हांव तुजे लागीं एक विचारूंक सोदतां. तूं म्हाका कांयच लिपयनाका. जेरेमियासान जेडेकियाक जबाब दिलो, हांव तुका सत्य सांगीन जाल्यार तूं म्हजो प्राण काडटलोय. हांव तुका बूद दीन जाल्यार तूं ती कानार घेवचो न्हय. तेन्ना जेडेकिया राजान जेरेमियासाक गुप्ती असो सोपूत दिलो, जिव्या सर्वेस्पराच्यान, आमकां जीव प्राण दिता त्या देवाच्यान, हांव तुजो प्राण काडचो ना. न्हय म्हूण तुजो प्राण काडूंक
सोदतल्यांचे आदीन तुका कोचचो ना. जेरेमियासान तेन्ना जेडेकियाक म्हणलें, सर्वेस्पोर सोर सोक्तिवंत देव, इस्रायलाचो देव अशें सांगता, तूं भायर सोडशी आनी तुकाच बाबिलोनियेच्या राजाच्या सेनापतींचे आदीन करशी जाल्यार तुजो जीव सुरक्षीत उरतलो आनी ह्या शाराचो उज्यान भस्म जावंक पावचो ना. तूं आनी तुजें घराणें जिवी उरतल्यात, पूण तूं भायर वचना जायशी आनी बाबिलोनेच्या राजाच्या सेनापतींचे आदीन तुकाच करिना जायशी जाल्यार हें शार काल्देकारांच्या ताब्यांत पडटलें आनी ते हें शार लासून उडयतले आनी तूं तांच्या चपक्यांतलो सुटचोच नाय. मागीर जेडेकिया राजान जेरेमियासाक सांगलें, काल्देकारांचे वाटेन गेले त्या जुडेकारांची म्हाका भिरांत दिसता. ते घडये म्हाका तांचे आदीन करतले आनी हे म्हाका वळवळायतले. जेरेमियासान पोत्तीपाल केलो, ते तुका तांचे आदीन करचे नात. हांवें तुका कळयलां त्या सर्वेस्पराच्या उतराक पाळो मात दी म्हूण मागतां आनी तुजें सगळें बरें जातलें आनी तुजो जीव सुरक्षीत उरतलो. पूण तुका तांचे आदीन करूंक कबूल ना जायशी जाल्यार सर्वेस्परान म्हाका दर्शनां दाखयल्यां तें जुडाच्या राजाच्या निवासांत ज्यो सगल्यो वस्तुऱ्यो उरल्यात तांकां सगल्यांक बाबिलोनियेच्या राजाच्या सेनापतीशी वतले आनी त्यो अशें गायतल्यो, तुज्याच इश्टांनी तुका भुलोवन फटयलो, तुका तांणी जिखून घेतलो. आतां तुजे पांय चिखलांत रोंबले आनी तुका सोडून आपूण पळून गेले. हय, तुमच्या सगळ्या बायलांक आनी भुरग्यां बालांक काल्देकारांशी वतले आनी तूं पर्यान तांच्या हातांतलो सुटचो नाय. पूण बाबिलोनियेच्या राजाच्या चपक्यांत पडटलोय आनी हें शार जाल्यार ते लासून उडयतले. मागीर जेडेकियान जेरेमियासाक अशें सांगलें, हीं उतरां आनी कोणाच्याच कानार पडूंक दिवं नाका, नाजाल्यार तूं मरतलोय. हांव तुजे लागीं उलयलां म्हूण मुखेली आयकतीत आनी ते तुजेशी येवन तुका म्हणीत, राजाक तुवें कितें सांगलां आनी राजान तुका कितें सांगलें तें सगळें आमकां कळय. कांयच लिपय नाका, नाजाल्यार आमी तुजो जीव काडटले. अशें जाल्यार तूं तांकां असो जबाब दी, जोनाथनाच्या घरा वचून मरूंक ताणें म्हाका थंय परत धाडचो न्हय म्हूण राजाक हांवें मागणी केल्या. आनी खरेंच म्हणल्यार सगळे मुखेली जेरेमियासाशी आयले आनी ताचे लागीं विचार करूंक लागले. जीं उतरां राजान सांगूंक आज्ञा घाल्ली त्याच उतरांनी ताणें तांकां जबाब दिलो. तेन्ना ते उगे रावले आनी गेले, कित्याक तांचें उलोवप कोणाकूच कळोंक पावूंक नासलें. आनी जेरुजालेम दुस्मानांच्या ताब्यांत पडलें तो दीस पर्यंत जेरेमियास राखणदारांच्या आंगणांत रावलो आनी जेरुजालेम तांच्या ताब्यांत पडलें तेन्ना तो थंयच आसलो. देवाचें उतर हें